नमस्कार इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. इश्टानो, अती थंय माती ही ओपार तुमी आयकल्यात वय? कितें अर्थ आसा काय ह्या ओपारेचो असो प्रश्न तुमकां पडला आसतलोच. अती थंय माती म्हळ्यार जो मनीस खंयच्याय गजालीची चड आशा करता ताज्या पदरान सदांच निराशाच पडटा. समजलें? कितें? कशें काय विचारता? चलात तर आयकुया एक काणी आनी जाणून घेवया की अती आशा केल्यार कितें जावं येता तें. काणयेचें नांव आसा देख. ही काणी तुमच्या 5वेच्या पाठ्यपुस्तकांतली आसा. काणी आयकतना पाठ्यपुस्तक सांगाताक घेवन बसात. चला तर सुरू करुया काणी. एक व्हडलो गांव आशिल्लो. त्या गांवान एक व्हडलें तळें आसलें. तळ्याचे कुशीक एक दोंगर आसलो. आख्खो दोंगर झाडांनी गच्च भरिल्लो. गच्च भरिल्लो म्हळ्यार त्या दोंगरार खूब झाडां आशिल्लीं. सगळे कडेन 5वीचार झाडां दिश्टी पडटालीं. त्या तळ्यान खूब कुल्ल्यो रावताल्यो. थिगूर आनी हेर नुस्तें रावतालें. तर त्या तळ्यान तरातरांचें नुस्तें मेळटालें. थिगूर, कुल्ल्यो, बांगडे ह्या सारकिले तरेतरेचें नुस्तें त्या तळ्यान मेळटालें. तळ्याचे देगेर एक खारवेलें घर आसलें. घरांत तो, ताची बायल आनी दोगां भुरगीं रावतालीं. खारवी त्या तळ्यांतल्यो कुल्ल्यो आपणाल्या जाळ्यान धरतालो आनी बाजारान व्हरून विकतालो. त्या पयशांचेर तो बायले भुरग्यांक पोसतालो. अशे तरेन खारवी खावन जेवन सुखी आशिल्लो. पावसा उपरांत तळ्यांतलें उदक उणें जातालें. उणें जातालें म्हळ्यार कमी जातालें. खोल सुवातेर थोडें उरतालें. उरिल्ले सुवातेर तो वांयगण पिकयतालो. वांयगण म्हळ्यार शिंयाच्या दिसांनी रोयिल्लें भात. तळ्यांतलें उदक आडटकच तळ्या भोंवतणची सुवात जी रिकामी उरता त्या जाग्यार तो आपलें शेत लायतालो. शिंयाच्या दिसांनी जे भात रोयतात ताका वांयगण अशें म्हणटात. एक वर्स तळ्या कुशीच्या दोंगरावेलें रान एका गिरेस्तान विकतें घेतलें. दोंगरावेलीं सगळीं झाडां मारून दोंगर बोडको केलो. झाडां मारिल्ल्यान त्या वर्सा त्या वाठारान पावस खूब उणो पडलो. वाठारान म्हळ्यार त्या जाग्यार. केन्नाच आटलें ना तें तळें ह्या वर्सा आटलें. आटलें म्हळ्यार सुकलें. उदक उणें जाल्ल्यान तळ्यांतलें नुस्तें मरपाक लागलें. आतां नुस्तें जिवें उरतलें जाल्यार ताका उदकाची गरज आसता. उदका शिवाय तें जिवें रावूंक शकना. पूण तळ्यांतलें उदक कमी जाल्ल्या कारणान हळू हळू थोडें थोडें नुस्तें मरपाक लागलें. त्या खारव्याक कुल्ल्यो, थिगूर सदचे परस चड मेळपाक लागले. चड मेळटा म्हणून फाटलो फुडलो विचार करिनासतना खारवी मेळटा तितलें नुस्तें घेवन बाजारान व्हरून विकपाक लागलो. आनी अशे तरेन खारव्याची जोड वाडपाक लागली. जोड वाडपाक लागली म्हळ्यार ताका चड पयशे मेळूंक लागले. ह्या तळ्यान नुस्तें चड मेळटा ही खबर गांवच्या लोकांक कळटकच जायते लोक त्या तळ्यांतलें नुस्तें मारपाक लागले. करता करता त्या तळ्यांतलें नुस्तें सोंपपाक लागलें. थोड्यो कुल्ल्यो उरिल्ल्यो. उबाळ सोंपचे आदींच तळ्यांतलें सगळें उदक आटून तळें सामकें सुकें जालें. त्या गांवान जनाबाब नांवाचो एक व्हडलो गिरेस्त रावतालो. आनी त्या जनाबाबागेर एक व्हडली पार्टी आशिल्ली. देखून जनाबाबान खारव्याक आपोवन व्हेलो आनी सांगलें, बऱ्यो लाखेच्यो कुल्ल्यो हाडल्यार दुपेटीन मोल दितलो अशें सांगलें. खारवी पयशांक भुल्लो. आपणाक दुपेटीन मोल मेळटलें हें आयकून तो खूब खोशी जालो. बेगीबेगीन तळ्या कडेन गेलो आनी बिळांनी कुल्ल्यो सोदूंक लागलो. दीसभर सोदून सोदून ताका लाखेच्यो 10 कुल्ल्यो मेळ्ळ्यो. त्या कुल्ल्यांनी तांतयां आशिल्लीं.
लाख म्हळ्यार कुल्लेची तांतयां. कुल्ल्यो पळोवन तो खोशी जालो. ताका आपल्या दोळ्या मुखार फक्त पयशेच पयशे दिसताले. जना बाबान सांगिल्लें दुपेटीन मोल दितलो, पयशेच पयशे मेळटले ह्याच उमेदीन तो आशिल्लो. कुल्ल्यो घेवन तो पयलीं आपणाल्या घरा गेलो. ताणें बायलेक सांगलें, आयकलां, आयज म्हाका दुपेटीन पयशे मेळटले. हांव जना बाबागेर ह्यो कुल्ल्यो दिवन येता आनी सोमतेच पयशेय घेवन येता. इतल्योच कुल्ल्यो? बायलेन विचारलें. बायलेन कुल्ल्यो पळयल्यो आनी तिणें विचारलें, आयज इतल्योच कुल्ल्यो घेवन आयलात तुमी? कितें जालें अशें? खारव्यान सांगलें, हय, दीसभर सोदून सोदून म्हाका इतल्योच मेळ्ळ्यात. घडये इतल्योच उरिल्ल्यो. खारव्यान म्हणलें. बायलेन कुल्ल्यो आरतून परतून पळयल्यो. तातूंतलीं तांतयां पळोवन तिणें म्हणलें, तळ्यान उरिल्लें नुस्तें सगळें मारून लोकांनी सोंपयलें आनी निमण्यो इतल्योच उरिल्ल्यो तांतयांच्यो ह्यो कुल्ल्यो. त्यो लेगीत तुमी धरल्यो न्हय? मागीर नव्यो कुल्ल्यो कश्यो जातल्यो? ह्यो तांतयांच्यो कुल्ल्यो आसात. म्हजें आयकात आनी तळ्यान त्यो सोडून दियात. हे तळें म्हणलें आमचें पोट भरपाचें साधन. ह्यो कुल्ल्योच उरल्यो ना जाल्यार मुखार कुल्ल्यो जातल्यो तरी कश्यो तळ्यान? बायलेन ताका जायते समजावपाचे प्रयत्न केले, पूण खारव्यान बायलेचें म्हणणें काना मनार घेतलें ना. काना मनार घेवप ना म्हणल्यार आयकप ना. ताका पयशांची आस जाली. ताका दोळ्या मुखार फक्त पयशेच दिसताले. थोडे पयशे ताका नाका आशिल्ले. एकदम डबल पयशे, दुपेटीन पयशे ताका जाय जाल्ले. एकदम ताका आशा जाल्ली चड आनी चड पयशे मेळोवपाची. ताणें त्यो कुल्ल्यो व्हरून जना बाबाक दिल्यो. त्यो शिजोवन जना बाबान आपणाली पार्टी फुलयली. उपरांत त्या तळ्यान कसलेंच नुस्तें जालें ना. ना कुल्ल्यो ना थिगूर. तळ्या कुशीचो दोंगर बोडको जाल्ल्यान दुसऱ्याय वर्सा पावस उणो पडलो. तळ्यान थोडें उदक भरलें. पूण 2 म्हयने गेले तरी उदकान नुस्तें पसवलें ना. कुल्ल्यो तर जाल्योच ना. नुस्तें नासून खारव्याचेर उपाशी रावपाची पाळी आयली. आतां ताका दिसलें, पयशाचे आशेन आपणे तांतयांच्यो कुल्ल्यो विकूंक नाशिल्ल्यो जाल्यार आपणाचेर गांव सोडपाची पाळी येवची नाशिल्ली. समजलें न्हय इश्टानो? अती थंय माती ह्या ओपारेचो अर्थ कितें तो? खारव्यान जर बायलेचें म्हणणें आयकून त्यो कुल्ल्यो तळ्यान सोडिल्ल्यो जाल्यार कदाचीत दुसऱ्या वर्सा थंय आनीक कुल्ल्यो जातल्यो आशिल्ल्यो. पूण खारव्यान अती आशा केली आनी म्हणून ताच्या पदरान निराशा पडली आनी शेवटाक ताका गांव सोडून वचचो पडलो. तर इश्टानो, आमकां ह्या पाठांतल्यान ही देख मेळटा की केन्नाच अती आशा करची न्हय. काणी आयकल्या बद्दल देव बरें करूं. मेळचें परत.